नमस्कार, म्हजें नांव गणपत. हांव एक ऑनेस्ट कॅन्डिडेट फॉर दी अपकमिंग इलेक्शन्स. इश्टानो म्हाका भाशण कशें करप तें कळना आनी समजूंकय येना. बरें बाबा भाशण केलें म्हणून कोणालें कामां जावन पडटा तशेंय ना. तरी पासून हांव तुमच्या मुखार भाशण करपाक आयला. इश्टानो तुमकां सांगतना म्हाका खोशी भोगता की हांव येता त्या निवडणुकेक उबो रावला. येता त्या वेंचणुकेक तुमी चिंतून मतां मारतलीं अशी म्हाका खात्री आसा. इश्टानो तुमी पळयलात आसतलें, गोंयभर खंयच उदरगत जाली ना. गोंयच्या गांवांनी कांय उदरगत ना. तुमी म्हाका निवडून हाडशात जाल्यार एका वर्सा भितर उदरगत घडोवन दाखयतलो. म्हजी स्वताची म्हजी उदरगत तुमकां एका वर्सा भितर दिसून येतली. हांव तुमकां म्हजें वचन दिता. म्हाका पयलीं साकून लोकांक ज्ञान कशें दिवपाचें हें बऱ्या भशेन कळटा. म्हाका लोक बरो शिकिल्लो एक आदोगत आसता पळय तशें समजता. म्हज्या घरा बुकांचो मांड, म्हज्या अकलेची मात लागल्या आसूं. तुमची मात कामां सगळी जावन पडटली, सुशेगाद जावन पडटली, कारण म्हजी घंट्याची ना गती. तरी पासून हांव तुमचो सेनापती. एक सर्वगुण संपन्न उमेदवारान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कळा कशी आसपाचें गरजेचें आसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती कशी वांटून घेवपाची आनी दिवपाची हें कळपाचें गरजेचें आसा. ही क्वॉलिटी ल्हान आसतनासून म्हज्या भितर आसा. म्हाका उगडास आसा, क्लासीन जेन्ना म्हज्या फ्रेंड्सां बरोबर मेळोन हांवें फुगोट्यो मारल्यो, आमकां आमच्या प्रिंसिपलान जुस्त धरलें. म्हाका विचारलें, गणपत हो कांड कोणें केलो? हांवें वेळ पेडेर न करता सगळो ब्लेम वांटोन, लक्षांत घेयात, वांटोन सगळ्या फ्रेंड्साचेर घालो. त्या दिसाक म्हज्या प्रिंसिपलान म्हाका स्कूल रिप्रेझेंटेटिव्ह केलो. हाजेरूच तुमकां कळ्ळें आसतलें म्हज्यान शेटाची ना ऐपत. तरी पासून हांव तुमचो गणपत. इश्टानो तुमी पळयलात आसतलें, गोंयच्या पॉलिटिशियन्साचेर सगळ्या भशेची पुलीस केशी चालू आसा. म्हजेर सगळ्या भशेची ना, फकत दोनूच आसा, एक हाफ मर्डर आनी एक फ्रॉड्युलंट केस. तुमकां सांगता, फ्रॉड कोणाक केलें म्हणून एका दिसा म्हाका पुलिशेन लॉकअपान घालो. हांवें वेळ केलो ना, हांवें रोखडेच तांचे पांय धरले आनी हांव रडोंक लागलो. रडटा रडटा हांवें भीक मागली की म्हाका सोडून दियात रे, हांवें कांयच केलें ना. ही कळा कशी म्हाजी थंय जमिल्ल्या लोकांनी पयली. तांच्यांनी म्हाका सांगलें, गणपत तूं एक नामनेचो पॉलिटिशियन जावपाक शकता. तुजी भीक मागपाची कला लोकांकडे वोटाची भीक मागतलो तेन्ना उपकारतली. त्या दिसा पासून हांव एक सोशल वर्कर जालो. तुमकां सांगता इश्टानो, हांवें लोकांची जायती कामां केली. जी कामां केली ती हांवें सोशल मिडियाचेर घाली आनी ताकाच लागून मे बी म्हाका लोक सोशल वर्कर अशें म्हणटात. एक्चुअली आयज तुमी पयशात जाल्यार म्हाका वोटाची भीक मागपाची सुद्दां गरज ना, कारण हांव एक एक वोट विकतो घेतलो. हांव हळूच लकयतलो तुमच्या बोल्सान नोट, असो म्हज्या मनान खोट. तरी पासून हात जोडून मागता, म्हाकाच घाला तुमी वोट. इश्टानो तुमकां सांगता, म्हज्या भितर एक जज्बो आसा लोकां खातीर वावुरपाचो. तुमी कोणाकूय विचारा गणपतान कितें काम केलां जाल्यार सगळे तुमकां सांगतले. पयलीं 2-3 केशी आशिल्ल्यो पुलिसांच्यो, आयज एकूय ना. हाचेरूच तुमकां समजून येतलें हांवें कितकें बरें काम केलां. गोंयांत तुमी पळयलां आसतलें, गुंडा गर्दी वाडून पडल्या. म्हाका तुमी निवडून हाडात, गोंयांत गुंडा गर्दी उरची ना, कारण हांव MLA जातलो, म्हज्या लागीं वेळ उरचो ना. इश्टानो, एक गजालाची म्हाका दूख दिसता. म्हजेर लोकांनी, जायत्या लोकांनी एलिगेशन्स घालो की हांव वेगवेगळ्या पार्टीन पयशे घेवन उडी मारता. हांव तुमकां सांगपाक सोदता इश्टानो, हातूंत कांय तथ्य ना, हें खरें न्हय. हांव तसलो मनीस न्हय. खंय चुकीचें कितें दिसता जाल्यार हांव डायरेक्ट डॅरिंग करून उलयतां. लास्ट टायम सुद्दां हांवें तांकां तोंडार सांगलें, 5 करोड हो रेट सारको ना, भाई म्हाका 10 करोड दी, हांव उडी मारतां. सोडून दिया इश्टानो ह्यो जाल्ल्यो आदल्यो खबऱ्यो. मुखार आमकां व्हडली व्हडली कामां करपाची आसा. म्हाकाय व्हडली व्हडली कामां करपाची आसा. आनी ल्हानपणा पासून म्हजो एक मनसुबो आशिल्लो की गणपत एक मोठो पयशांचो घपलो कर. आनी होच घपलो करपाक तुमी म्हाका साथ दियात, म्हाका निवडून हाडून पळयात. आमची, तुमची, सगळ्यांची कामां हांव निश्ठेन करतलो. देव बरें करूं. वोट म्हाका दियात. ओ जाने जाना, सबस्क्राईब कित्याक करून वचना? सबस्क्राईब करा. नतमस्तक निवळ मोग. देव बरें करूं.